बुधवारा पणजे भाजपाच्या कार्यालयात मंत्री विश्वजीत राणेची पत्रकार परिषद झाली। ह्या वेळार उलयताना विश्वजितान सांगले की आपलो बापूय प्रतापसिंग राणे काँग्रेसीत असताना श्रीपाद नायकाक तेको आशिल्लो। विश्वजीत म्हणटा ताणेन फकत भाजपाचीच न्ही तर संघांची विचारधारा आपणायल्या। माझे वडिलांनी जे कितें विकास गोंयांत करपाक जाय आशिल्लो त्यांनी केले तो एक काळ आशिल्लो 1980 to 1990 आनी त्यांच्या टायमान प्रतापसिंग राणेन विकास केल्लो काँग्रेस पार्टीच्या मागीर तो आयिल्लो काँग्रेस युथ काँग्रेस इंदारक काँग्रेस आनी एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय की त्यांनी जो विकास केला तेजो छाप हा। दुसरी गोष्ट आयजचे दिसा काल बी हांव जेन्ना घरा कडेन गेला त्यांनी सांगले आपूण काँग्रेसीन आसतना बी आपूण श्रीपाद नायकाक तेको दिल्लो आसा। आयज पब्लिकली तुम्ही छापा प्रतापसिंग राणेचो आयज पर्यंत तेजो आयज परत एकदा त्यांनी काल म्हाका सांगले तेजो पूर्णपणे पाठिंबो श्रीपाद नायकाक आसा। तो काँग्रेसीन आसतना बी तेजे बरेपण वेगळ्या तरेचे आशिल्ले श्रीपाद कडेन म्हणून श्रीपाद इतल्या वर्सां आमच्या सत्तरींतल्यान कंटिन्यूअस लीड घेत आसा आनी हे फावट रेकॉर्ड लीड म्हणटा ते गोंय राज्यात इतिहासीक लीड म्हणटा ते सत्तरीचे घेतली। प्रतापसिंग राणेचे आमी जेन्ना उलयता हांगा भारतीय जनता पार्टीचो प्रेस कॉन्फरन्स घेता तुजे म्हाका विचारूंक सोदता तुका हांवें सांगले प्रतापसिंग राणेचो काळ आशिल्लो जेन्ना लोकांनी अक्षरशः कोणाक भायर उडोवंक जाय उडोवन तांकां मुख्यमंत्री केल्ले आनी त्या बरोबर ते मुख्यमंत्री आसतना आयज त्यांचे वेगळे तरेचे संबंध देशाचे नेतृत्व कडेन बी आसा आनी जे विकास केले ते आसा। एकूच करेक्शन करता तुम्ही की काँग्रेसीन असताना प्रतापसिंग राणे आणि श्रीपाद नायक हांकां सपोर्ट केल्लो। तुझा प्रश्न खबर म्हाका खबर तो प्रश्न विचारू नका। एकूच करेक्शन आणि तुम्ही जितेंद्र देशमुख खातीर सांगले हांवें तुका सांगले म्हाका खबर हा प्रश्न तू विचारपाचो। एक लक्षात घेवंक जाय हांव मनांतल्यान भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी अडॉप्ट केला। ज्या दिसा हांवें देशाचे प्रधानमंत्रीक शब्द दिल्लो त्या काँग्रेस काय ना तकली हांव बीजेपी संघाचे जे कितें काम करपाक जाय ते बी तुमकां सांगता पब्लिकली संघाचे कितें काम करपाक जाय भारतीय जनता पार्टीचे कितें काम करपाक जाय हांव मनांतल्यान काम करता पूर्णपणे आयडियोलॉजी हांवें अडॉप्ट केल्ली आसा। तुका खबर आहा तूं म्हाज्या मतदारसंघांतल्यान तुका खबर आहा हांव कसो काम करता। आयज राम मंदिर आसूं कितें आसूं क्रिस्तांव भाव आसूं हिंदू भाव आसूं मुस्लीम भाव आसूं प्रत्येक गोष्टीक हांव तेंको दिता। लक्षांत घ्या माझे गेले 8 वर्सां आनी आयज देशाचे प्रधानमंत्री आनी आमचे गृहमंत्री यांचे जे कितें विचारधारा आसा आयज ते विचारधारा घेवन आनी संघाचे कितें विचारधारा घेवन ते विचारधारा घेवन लोकां मदीं वचपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा आनी आमी वेगळ्या तरेन आमी आमचे विचार मांडटा लोकां कडेन म्हणजे आमकां सगळे लोक आमकां जाय सगळ्या लोकांक घेवन हय। जेन्ना 24 येता कार्डिनला कडेन हांव वचून बेश्टें तांकां विश करपाचो दर वर्सा आनी देशाचे प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसांतल्यान म्हाका मेसेज येता की आपले विशीस ताका कन्वे कर आनी मागीर हांव ट्वीट करता ते बेश्टें तूं प्रधानमंत्रीच्या नांवार ट्वीट करूं शकना हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय म्हणजे लक्ष तेंचे कितले मायन्युटली आसता। थेट कॉन्टॅक्ट आहा गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार।